नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पणजी आझाद मैदानावेल्यान आंदोलकांनी मंत्री राणेच्या बंगल्यार व्हेलो मोर्चा। कलम 39 रद्द करपाची मागणी करीत केल्यो घोषणाबाजी। विरोधी आमदारांनी आंदोलनाक दिलो तेंको। आझाद मैदानावेल्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक येवपी कुंकळ्यांनी बाणावले आंदोलकांच्यो आडायल्यो पुलिसांनी बशी। सरकार करता हुकुमशाय आडायल्ल्या आंदोलकांचो आरोप। शेळवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीपर्पज कार्गो जेटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांसयत आमदार निलेश काब्रालाचो खर विरोध। ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात म्हणून थळाव्यांचो आरोप। प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबागच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घालो घेराव। आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे ठाम। वागुर्मे बागवाड्यार घरात चोरी। फारायले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोकड। म्हाड्डोळ पुलिसांनी केलो पंचनामो। फुडलो तपास सुरू। आणि पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवारांनी भरल्या उमेदवारी अर्ज। पणजेकारांक जाय बदल। कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर दितले प्राधान्य, सांगता उत्पल पर्रीकार। आता खबरो विस्तारान। कलम 39 रद्द जावचे म्हणून सोमारा पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन आशिल्ले। हे आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्या कुंकळ्यांनी बाणावलेच्यान आंदोलन येताले। ह्या आंदोलकांक पुलिसांनी आडायले। सरकार करता हुकुमशाय थळाव्यांचो आरोप। कलम 39 रद्द करचे म्हूण फाटले 3 दीस जाले पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू आसा। सोमारा महाआंदोलन आशिल्ले। ह्या महाआंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्यान कुंकळे आनी बाणावले वाठारांतल्यान आंदोलकांच्यो बसी येताल्यो। तांच्यो बसी पुलिसांनी अर्दे वाटेर आडायल्यो। बसी आडायिल्ल्यान लोक आक्रमक जाले। सरकार आपली दादागिरी आनी हुकुमशाही चलयता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। हय, आज आमी तुमकां खबर आहा हिंगा आमगे आझाद मैदानाचे प्रोटेस्ट चलता। काल विरेसा मॅन हँडल केलो आनी तेका लागून आमी आमगे एक गोंयकार भाव नॉट ऑन पॉलिटिकल लायन्स आमी काँग्रेस हो आनी कितें म्हूण आमी वचनाय, पूण एज अ गोंयकार आमी सगळे आमगे कुंकळेचे लोक सगळे एकठांय आमी विरेशाक आमगे सपोर्ट दाखोवपा आमी वचपा आहले थिंगा। आमगे 2-3 बसो आमी केल्ल्यो। सो सडनली पुलीस येयले आनी बस आडायल्यो आनी म्हणपा लागलो आमकां वयल्यान ऑर्डर येयल्या की आमकां बस सगल्यो स्टॉप कर म्हण खंय पणजे वयताय त्यो। सो आमगे लोकांक हार्डशीप जाली सगळी। आडले लोकांक आतां बेश्टे पोतून वचपा पडटा आमकां। सो आमी इतलें सांगूंक सोदताय की जे आज कितें पळय चल्लां हिंगा, ही भ्रश्टाचार पार्टी पळय BJP पळय आहा, ही आज गोंय चलयता तें तुमकां सगळ्यांक दिश्ट पडटा। आनी आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय, हांव मुगे विनंती आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय की 2027 आमकां कसलो सरकार जाय तो। हो भ्रष्टाचार अशें करून हुकुमत चलयता कसलो सरकार जाय, हो लोकशाही आमकां लोकशाही आशिल्लो तसलो सरकार जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। शेळवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीपर्पज कार्गो जेटी प्रकल्पावेल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध केलो। मजगती आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून हे प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्राल हांणी दिलें। जाया आमकां रस्त्यार हाडनाका, आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमच्या हालाची कित्याक करता म्हणून डिपार्टमेंट म्हाका कळना। आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना, वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दिस थिंग। आमी आमच्या गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना। कायदो हाडपाक कायदो जर हातांत घेवपाक पडले, वी विल नॉट हेजिटेट, वी विल नॉट हेजिटेट। आमी जर मरपाक शकता न्ही, आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता। ही शिटकावली तांकां, ही शिटकावली। आमदार तुमच्याकडे आसा, आमदार आमचे बरोबर आसा। आमदार आतां येता खंय, आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा। बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर। आमी जेन्ना सांगले 11 हांगा मोर्चा, 11 हांगा मोर्चा, आमदारान हांगा पावपा जाय 11, आमदारान हांगा 11 पावपा जाय। आपल्या वोटराक कोणे खंयच्या आमदार जावं, कावन्सिलर जावं, ZP जावं, पंच जावं, सरपंच जावं, आपल्या वोटराक तुमी लायटली घेनाका।
आमी जर परतले सगळे परतयतले. ही शिटकावणी सगळ्या, ही शिटकावणी सरकारा, ही शिटकावणी पंचायती, ही शिटकावणी आमदारां, ही शिटकावणी सगळ्यांक. आमी उबे रावले, सगळे काबार करतले. आमी जर मरता न्ही, आमी लोकांक घेवन मरतले. इतलें सांगता. हां, हो कोळसो हाडपाक सोदता. एक मिनिट. हो कोळसो एक मिनिट. दिनार तारकार म्हणटा ती कंपनी, दिनार तारकार कोळसो हाडपाक सोदता. आनी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवन, आमी रेझोल्युशन घेवन एनजीटीन गायडलायन दिली की बाबा तुमी इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमच्या पंचायत लोकल बॉडी आसा तांकां तुमी कॉन्फिडन्सा घेवन तांकां घेवन इन्स्पेक्शन करप. डिसेंबरा 12 तारखेर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन घेतलें, आमकां सांगूं ना. परत फेब्रुवारी 6 तारखेर गेले. आमकां कळटा थ्रू पेपर, आमची पंचायत करस्पॉन्डन्स करता तांचे बरोबर. बाबा आमकां सांगा कितें करता ते. एक लेटरा अजून रिप्लाय करूं ना. एंड दीस इज अ शेम. This is a shame on the government. This is shame on democracy. फॅक्ट्स दिता की हे जाग्यार ही सगळी गोष्टी आसा. ह्यो जर आमी प्रूव्ह करूंक शकले जाल्यार तो टोटल प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो अशें म्हणटा काय घेतला. पूण अशें हेजेर जावचें ना. आमी आतां पंचायतीक सांगला की तेणी पंचायतीक सांगला आतां हांवें की वॉच आनी तेंची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग घे. हितून ते 6 जाण जे पंचायत रिप्रेझेंट करतले फ्रायडे येवपाक जाय, तांकां ऑफिसीत धाडपाक जाय. सरपंचान प्रॉमिस केला की फाल्यां सकाळीं हाडून आपण 6 जाण कोण पंचायतीचे मार्फत घेतले हे उलोवपाक ते दितले. तूं मनोज आसपाक जाय, एक पयलो गोश्ट. म्हाका तेणी घातलेलो हांव आसतलोच, पूण जे फुडेकार मुवमेंट घेतला ते सगळे 6 जाण जे प्रूव्ह करूंक शकता हे सगळे फॉल्स म्हूण आमी घेतले. प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबादच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घेराव घालो. आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे लोक ठाम आसात. आमचे जैत जाल्या बगर सोडचे नात अशी खर भूमिका आता थळाव्यांनी घेतल्या. पंचायतीक घेराव घालून लोकांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयली आणि नारे दिले. पळयात पुराय बातमी. आमचे गाव आमचे जाय, आमचे गाव आमचे जाय, आमची न्हंयो आमचे जाय, आमची भाटां आमचे जाय, आमची देवळां आमचे जाय, आमची घरां आमचे जाय, आमचे गोंय आमचे जाय, आमचे गोंय आमचे जाय. सोडची ना रे, सोडची ना. सावर्डे मिराबाग वाठारांत प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरला. या फाटभुंयेर तिडकल्ल्या थळाव्यांनी सोमारात सावर्डे पंचायतीक घेराव घातलो. बंधाऱ्याच्या बांदकामा खातीर जी फोंडकुलां मारल्यात ती पुरयात. फोंडकुलां पुरयनात तो मेरेन आंदोलनाक बसतले अशी भूमिका थळाव्यांनी घेतली. थळाव्या बायलांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयत निशेध केलो. बंधारो आमकां नाका अशें म्हणीत पंचायत कार्यालयात बसून थळाव्यांनी नारे दिले. पंचायतीन आमच्या वांगडा रावचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं कंत्राटदार आनी प्रकल्पाक जापसालदार आशिल्ल्या आड FIR दाखल करचे अशी लोकांनी मागणी केल्याचे कळटा. पळयात थळाव्यांचो पंचायतीत जाल्लो बोवाळ. आता सगळ्यांची जागी जाल्यात. आता ते पैसे वाटून जागी जावन सोंपले. आता खबर ना. आता खंय डिस्कशन करता. आता कसले डिस्कशन की आमकां दिता पळय ते पळोवया. पूण आमी सोडची ना तांकां आमच्यान. जेन्ना आपले स्वताची जमनी कोणी एक बारीकसो खड्डो सुद्दां मारता न्ही जाल्यार तुमी म्हणटा NOC घेतल्या पंचायतींतल्या. आतां येदो व्हडलो खड्डो जालो तो इतले उदक भरले हांगा लोक मरपाक शकता, कोणी गोरवां मरूंक शकता. तुमी कांयच एक्शन घेवना. आतां ते मात तुमकां लागना. आनी जे कोणी आपले बऱ्या खातीर आपले जाग्यार एक खड्डो पडटा जाल्यार तुमकां म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन हाडटात. सगळे पंचायत थंय पावता आनी येदो व्हडलो खड्डो जालो तुमकां कांय लागना म्हणटा. एक तुमगेले म्हाका खबर ना कितें रिजायन दिया तुमी. तुमकां आमी निवडून हाडला ही अवस्था. आमी तुमकां हांगा उतर दिता. जर तुमी
जर हे रिजायन जर तुमच्यान जायना तुमी जर सगळी रिजायन जाता न्हू जेतली रिजायन जाता तितले आमकां निवडून हाडपाचें काम आसता आमी दवरता आमी लोक भोंवता तुमची मारतात बाबा हे खड्डे कोणी मारले तुका खबर आसा काय म्हणून तुमी सांगलें आपल्याक खबर ना म्हणून तूं आतां भितर वचोन WRD कसो फोन मारलो खंयची म्हळ्यार खंयची येयली तेजी पयलीं आनी एक खड्डो आसा 5 म्हयने तो येयना तू सगळे चाललेले खबर ना म्हणजे कितें खबर आसा फोन करा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरी ना तो पर्यंत ह्या लोकांवांगडा आमी बसतले म्हणून राव एक मिनिट तुम्ही त्या WRD सांगा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरीना आणि जे एक्शन घेयना तो पर्यंत आमी ह्या लोकांवांगडा हांगा धरणे आंदोलनाक बसता म्हणून सांग पंचायतीन तो पर्यंत आमी गरज ना हे चल तूं तुमकां कांय ब्लेम करना तुमचे कडेन तुवें म्हणलें आमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून सांगलें चल ओके ऑथॉरिटी ना तुमकां तुमचे कडेन कांय पावर ना हो तरी पावर आसा आमच्या वांगडा बसपाक आसा काय तोही ना काय आसा काय सांग क्लियर तुका क्लियर आसा काय ना गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. सावयवेरें वाघुर्मेच्या बागवाड्यार रसिका प्रभू हांच्या घरांत चोरी जाली. घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साजून चोरांनी घरातल्या भांगरांच्या वस्तूचेर आणि रोख रक्कमेचेर हात साफ केलो. सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रुपयांची रोख रक्कम फारायली. पळयात. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सावयवेरें वाघुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोख रक्कम फारायली. लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. म्हाड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. करून तेंच्यांनी हे केलें फोडून मागीर ते साठी चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळना. मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडले आनी त्या लॉकरान मायचे दवरले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी. सो टोटल 20 लाख 20 लाखांचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली. पोलिसांनी पंचनामा केलो. पंचनामो केलो पुलिसांनी. म्हाका मागीर पुलिसांनी आपोवनूय तेंच्यांनी रातची येयल्ले पंच येयल्ली सरपंच येयल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वाघुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. पणजी महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर सोमारा आमी पणजेकार पॅनलाच्या कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. उरिल्ले मंगळारा अर्ज भरतले. वट्ट 28 उमेदवार रिंगणात देंवतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. शारात कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले अशें उत्पलन सांगलें. अकरा मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. हे खातीर शुक्रारा मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. आतां सोमारा आमी पणजेकार ह्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरले. प्रभाग 7तल्यान शीतल नायक, प्रभाग 10तल्यान ॲडव्होकेट विष्णू नायक, प्रभाग 16तल्यान प्रांजल नायक आनी प्रभाग 7तल्यान लिओनीड फुर्तादो हांच्यांनी अर्ज भरले. प्रभाग 4तल्यान जॉन पो हांणी अर्ज दाखल केला. ताका आमी पणजेकार पॅनल तेंको दितले अशें उत्पलान सांगलें. शारात कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले. पणजेकारांक बदल जाय ते खातीर महापालिका वेंचणुकेत लोक आमच्या पॅनलाक तेंको दितले असो विश्वास उत्पल पर्रीकारान उक्तायलो. आमी पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयलीं महालक्ष्मी देवळाचो आशिर्वाद घेतलो. मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले. काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या मातशें यश येवनाशिल्लें. ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. पण आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून
ते मॅडम सांगले तो टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क विथ माय फादर, तो BJPन आशिल्लो तेन्ना. आतां BJPन कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क विथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा आमच्या बोरबोरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला, लोकांक एक चेंज जाय, एक गूड गव्हर्नन्स, तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं, असो लोकांचो फीडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्या वॉर्डाक आनी कितें आय फायल्ड माय नॉमिनेशन फॉर वॉर्ड नंबर 19 आनी आमी सगळीं पणजेकार, सो एक जावन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हूण आमी आयज नॉमिनेशन फायल केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव नगरपालिकेन सोनसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात वेगळो करूंक नाशिल्लो सॅनिटरी कोड उडयल्ल्यान पालिकेचेर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करूं नाशिल्ल्यान समाज वावरपी सावयो कुतिनोन टिका केल्या. सावयोन मंडळाक टूथलेस टायगर म्हणा मजगती नोटीस जारी करून लेगीत खर कारवाय कित्याक जावंक ना, सध्या पालिका सॅनिटरी कोयराचो कसो वेलो लायता हे विशीं स्पश्ट म्हायती मेळोवंक नाशिल्ल्याचें सावयोन सांगलें. कोयर उडयल्यार नागरिकांक दंड घालपी पालिकेकूच कोण ख्यास्त दितलो असोय थेट प्रश्न तांणी मांडला. म्हणते कोण एलिगेशन घालता की सॅनिटरी वेस्ट आनी हे डंप करता. ह्या बाबतींत हें अशें जाल्लें की जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची टीम स्वता ते इन्स्पेक्शन करता आसतनाच एक ट्रक येवन सामके घातिल्ले आनी सामके रेड हँडेड तांकां धरिल्ले ते घालता आसतना. आनी केन्ना जेन्ना नोटीस दिले उपरांत तरी पासून आनी डंप केल्ले आहा. सॅनिटरी वेस्ट डंप करता म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इन्स्पेक्शन करता, नोटीस दिता आनी ताजे उपरांत परतून डंप करता. म्हळ्यार नोटिसाची कदर ना, कॅरूच ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हाका मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक 1 करोड 2 लाखाचो फायन घातिल्लो. तितूंतलो 1 रुपया पण फायन फारीक जाला वा ताजे उपरांत कितें जालें कितें खबर आसा काय ना. सो त्या खातीर म्युनिसिपालिटीकूय दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा ताका हें ना, टूथलेस टायगर म्हणटात तशें, म्हळ्यार दांत ना ताका, वाघ तो पूण ताका दांतूच ना हें करपाक इफेक्ट जावपाक सारकें. सो ते खातीर म्युनिसिपालिटी बी केअरलेस घेता. आमची म्युनिसिपालिटीचो टीम एमी सकट त्या लोकेशनाचेर वचून फायन घालतात हांकां जे कोण गार्बेज उडयता ताका. आतां हांकां कोण फायन घालतलो? हें जें पोल्युशन जाता तेजेर सोंसल्यारूय बी CCTV आसा, सगळें आसा सांगपाक. सेकेंडली आतां जो सॅनिटरी वेस्ट आहा तो आज पासून तो आनी आतां जेन्ना हें जाल्लें आसा हो इश्यू जालो तेन्ना पासून तो खंय वयता तोय आमकां आजून आयडियार मेळना. आनी वर्स म्हळ्यार हांकां लिपोवपाचें आसा तें सामकें प्रूव जाता, कित्याक ते आमकां सोडत प्रेसा सुद्दां वयर वचपाचें ना. म्हळ्यार जें सगळें कारस्थान थंय चल्लें आहा तें ट्रान्सपरंट ना, समजलें. हें सामकें हेजेर सिद्ध जाता. आदली राना मंत्री अलिना साल्दाना हिणें गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घडामोडींचेर खर तिडक उक्तायल्या. गोंयांत जें घडटा तें पुराय चुकीचें आसा, राज्याचें रक्षण करप गरजेचें आसा, तितलेंच सैम आनी पर्यावरण तिगोवन दवरप हेंवूय सरकाराची जापसालदारकी आसा. सतत पर्यावरणाक गृहीत कित्याक समजता असो प्रश्न आदली राना मंत्री साल्दानान उपरासला. सगळ्यांत पयलीं गोंयचो आकार समजून घेवन गोंयांत कितले प्रकल्प येवंक शकता हाचेर खोलायेन विचार करप गरजेचें आसा अशें तिचें म्हणणें. I was very focused on protecting the environment. I was the Minister for Environment. It was my responsibility and my duty to protect the environment. Whatever, as per the rules, fitted a certain category, we made sure that those areas were included in the definite categories. Like, for example, the Bhutani project. That was declared as a private forest during my tenure. How was it removed from the list of private forests? What changed? See, we have to go by, why do we have laws? Why do we have rules and regulations? So that governance can happen in a way that will benefit the state and benefit the people of the state. But unfortunately, things are not happening the way they should. And I request our government to take care of our Goa, our dog-sized Goa. And let us not force our youth to come and sleep here without food, without any, shelter. And today I was very upset
I've come here for the first time, to be very honest. And I was very upset to know that his vital signs are going down. He's a young man. He's somebody's son. He's somebody's brother. You know, people who love him, want him, need him. And Goa needs people to fight for truth and justice. हणजूण वाठारात एका रेंट कारीचो स्वयंघात जावन कार एका नाल्यात उमटली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिसाचो पर्यटक ही कार चलयतालो खंय तेन्ना अचकीत ताचो कारीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार लागसरच्या नाल्यात पडून उमटली. ह्या कारीत आशिल्ल्या 4 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांचेर उपचार सुरू आसात. सेल्फ जाला जे जमलो आनी तो भायर पावलो ते आले 4 जाण आसले भितर. तेन्ना आमी काडले तांकां हे करून. केन्ना जालो हो आतां? 9 साडे 9 जाताली आयज सकाळी. हय सकाळी. हय ते कितें ड्रोन बी आसले कितें? हय आसले मातशे आसले. कितके जाण आसले गाडी? 4 जाण आसले. एकट्याक मार लागला हातीक हांगा भुजाक ह्या आनी बाईच्यांक तितके हे ना नॉर्मल लागला. आमी काडले तांकां ओडून भायर. चेडे जाले. पंचे बी कितें सांगला तेंच्यांनी? पंचे बीन ते सांगला? ओरिसा कितें म्हणत ते ओरिसाचे कितें सांगात ते म्हणा हांवें चालले का ओरिसाचे म्हणा ओरिसा अशेंच सांगले ओरिसा. आनी मागीर आमी ताका काडले काय एम्बुलन्स येयली न्हू फाटल्यान एम्बुलन्स धाकटी जाली एम्बुलन्स आनी मागीर तेंच्यान कडेन गेले तांकां हे करून तेंचेर गेले तांकां. आनी आतां खंय गेल्या आमी आमकां 6 जाण गेले पूण ना तेजीच गाडी दिसता ते रावले एम्बुलन्स पयना फुडें पडना फुडें. आनी तांकां फटाफट काडले आनी तांकां बसून हें केलें हाडले वयर. मागीर हांगा रस्तो तो पूल मोडला आनी थंयसून हांगा वाडला. आमकां भंय दिसता कित्याक इतके फास्ट येता तो इतके फास्ट येता भंय दिसता. हांगा स्पिकर तो घालूंक जाय न्हू अहो कोण आयकना न्हू. कोण कितें सांगलें पंचायत सांगना आयकना कोण आयकना. मागीर कितें जातलें आमी आमकां येवपाक असो त्रास जाता मरे भायर सरपाक भंय दिसता. दर एका आमदारान स्वताचो आदर राखपाक जाय. विरोधी पक्षांत आसतना आमी लेगीत आंदोलनां केल्ली पूण सरकारी कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडूंक नाशिल्लो. कार्यालयाच्या भायर आंदोलनां केल्ली. सध्या चालू आशिल्ल्या आमदार विरेश बोरकाराच्या 39A कलमाच्या आंदोलनाचेर आपल्याक कितेंच उलोवपाचें ना अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सत्तेतलो जर आमदार आशिल्लो आनी ताका व्हेलो जाल्यार तुमी वगीर वतले आमदार आमदार पळया आमदारान हांव आमदार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणजे हांवें रिस्पेद सांबाळून काम करता प्रत्येक आमदारान अशें म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत आमी केन्ना हांव एजुकेशनाक गेलो खूब फावटी. हांव 1994 आमी जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमी एजुकेशनाक गेले. पण आमी कितें करताले आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर बसताले. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भितर बसून ताका कोणा ऑफिसराक हें घालप ना अशें परिस्थिती. तूं दी रिप्रेझेंटेशन दिवपाचो म्हाका अधिकार आहा सगळ्यांक अधिकार आहा रिप्रेझेंटेशन. फक्त कितें आतां तें कशे पद्दतीन कितें जालें ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना कारण तें थंय हांव आय विटनेस नाशिल्लो म्हाका कांय खबर ना. राज्यात SIR प्रक्रिये उपरांत सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळ्यात. SIR उपरांत मतदारांचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारांक आतां हुस्को निर्माण जावं येता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. मतदारांक वगळयले तातूंत मॅप जावंक नाशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान आनी हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचें दिसून आयलां. देखून आतां संबंदीत आमदारांचे प्रश्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें हो प्रश्न पडटा. पळयात. SIR मोहिमे उपरांत राज्यांतल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. SIR प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारां मदीं हुस्को निर्माण जावं येता अशें दिसून येता. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेंत हे आमदार जितक्या मतांच्या फरकान जिखून आयल्यात त्या परस चड मतदारांक तांच्या मतदारसंघांतल्यान वगळायल्यात. SIR प्रक्रिये उपरांत राज्यांतल्या सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळायल्यात. तातूंत मॅप जावन नाशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आसा. हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान संबंदीत आमदाराचे प्रस्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें असो प्रस्न पडटा. उत्तर गोंयांत 20तल्या 11 मतदारसंघात 2022 भाजप उमेदवारांनी जैत मेळयल्ले. तातूंतल्या पेडणे, पर्वरे, पणजे, ताळगांव, मये, पर्ये आनी वाळपयच्या आमदारांनी 2022 जितक्या मतांनी जैत मेळयल्ले तो आंकडो SIR उपरांत सामकार आयिल्ल्यान मतदारांच्या आंकडेवारी परस कमी आशिल्ल्याचें कळटा.
कळटा. मात थिये म्हापसा, पणजे, ताळगांव, सांखळे आनी प्रियोळ आमदारांक त्या वेळार मेळिल्ल्या मतां परस ह्या वेळार मेळिल्लीं मतां आनी सध्याच्या मतदारांची आंकडेवारी हातूंत फरक आशिल्ल्याचें कळटा. भाजपान 2022 दक्षिण गोंयांतल्या फोंड्या, शिरोड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली, कुडचडे, सावर्डे, सांगे आनी काणकोण अशे 9 मतदारसंघ जिखिल्ले. तातूंत फोंड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली आनी कुडचडेच्या आमदारांनी जितक्या मतांच्या फरकान जैत मेळयले ते परस तांच्या मतदारसंघांत वगळिल्ल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें कळटा. SIR मोहिमे उपरांत राज्यांतल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. ही गजाल सध्याच्या आमदारांक घाताची थारूंक शकता काय कितें हो प्रस्न उपरासता. भाजप अपक्ष आमदारांचे जैत आनी वगळायिल्ले मतदार. थिये मतदारसंघ निळकंठ हळर्णकार हांची 2051 मतांनी जैत, 3064 मतदार वगळायल्या. म्हापसा जोशवा डिसोजा 1647 मतांनी जैत, 3896 मतदार वगळयल्यात. पणजे बाबूश मोन्सेरात 716 मतांनी जैत, 4274 मतदार वगळयल्यात. ताळगांव जेनिफर मोन्सेरात 2041 मतांनी जैत, 4947 मतदार वगळयल्यात. सांखळे डॉक्टर प्रमोद सावंत 666 मतांनी जैत, 1144 मतदार वगळयल्यात. प्रियोळा गोविंद गावडे 213 मतांनी जैत, 1378 मतदार वगळयल्यात. दिवचल डॉक्टर चंद्रकांत शेटये 318 मतांनी जैत, 1464 मतदार वगळयल्यात. फोंड्या रवी नायक 77 मतांनी जैत, 3831 मतदार वगळयल्यात. वास्को दाजी साळकार 3657 मतांनी जैत, 11657 मतदार वगळयल्यात. दाबोळे मॉविन गुदिनो 1570 मतांनी जैत, 5489 मतदार वगळयल्यात. नावेली उल्हास तुळेकर 430 मतांनी जैत, 3322 मतदार वगळयल्यात. कुडचडे निलेश काबराल 672 मतांनी जैत, 2317 मतदार वगळयल्यात. कुठ्ठाळे आंतोन वाज 1178 मतांनी जैत, 9389 मतदार वगळयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुळगांवां भर लोकवस्तीक लागून चालू आशिल्ले सॉयल टेस्टिंग कामाचे थळावे लोकांनी बंद केले. मायनिंग कंपनी कडल्यान गांवाचे नडेर बेकायदेशीरपणान आनी गुपचूपपणान हे काम चलताले असो थळावे लोकांचो आरोप आसा. जाल्यार उदकाची पातळी टेस्ट करपाचे काम चलताले अशें कंपनीचें म्हणणें आसा. मायनिंग प्रश्ना वयल्यान मुळगांवच्या लोकांचो फाटल्या सुमार 2 वर्सां सावन संघर्श सुरू आसा. गांवच्यो मागण्यो पुराय जावंक नासतनाच गांवच्या तडेन मशिनरी घालून सॉयल टेस्टिंग करपाचें काम चालू केलें. थळाव्या लोकांक हाची म्हायती मेळटकीच आयतारा सांजे लोकांनी सुरू आशिल्लें काम चलता थंय वचून बंद उडयलें. मजगतीं थळव्यांनी काम आडयले उपरांत सोमारा सकाळीं कंपनीचो अधिकारी गणूक थळार पावलो. मीन न्हय जाल्यार उदकाची लेवल तपासपाचें काम हातांत घेतलां अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. ग्रामसभा जाल्या उपरांत एक मायनीर विजीट दिवपाक आमी सगळे जाण गांवचे भुरगे ह्या मायनीर येयले आनी वयर जर येवन पळयता जाल्यार आमचे जे लेक आसा लेकाच्या सायडीकूच तेंचो बोरींग मारपाची मशिनरी आनी एक 2-3 जाण कामगार आसले आनी ते काम करताले. आमी तांकां कामगारांक विचारलें, अरे बाबा तुमकां हें परमिशन कोणी दिलां? जर तुमी पंचायतीक कन्सर्न केल्यात किंवा शेतकी कमिटीक कन्सर्न केल्यात जावं हें कितें तें आमकां कशें कळटलें? तेन्ना आमी बाय फोर्सली ते काल काम बंद उडयलें. आनी बंद उडोवपाचें कारण इतलेंच, गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक मिटींग घेतलेली आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे कितें मागणी आहा ते आमी सगळे मागण्यो मांडलेले थंय आनी कंपनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एग्री जाल्ली. आमदारूय आसलो आमचो. जे आमचे मेन डिमांड आसले जे कितें 2021च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जो आसा तो मेंटेन करचो, तो डिमार्केशन करचो. दुसरी नायट शिफ्ट आमकां जी त्रास जाता सगळ्या गांवच्या लोकांक, मुळगांवच्या लोकांक, ही नायट शिफ्ट बेगींतल्या बेगीन बंद करची. पण हे कंपनीक एक अशी मस्ती मारलेली आसा ती कोणाचेच आयकपाक तयार ना. ना आमदाराचे, ना डेप्युटी कलेक्टराचे, मामलेदाराच्या, पंचायतीचे किंवा लोकल्सांचे. आयज आमकां अशें दिसता की हे कंपनी जर आयकना जाल्यार आमकां खंयसर तरी वेगळो मार्ग स्विकारचो पडटलो. सभा जाली तेन्ना आमी ह्यो इश्यू काडलेलो की मायनिंगचे जे बफर झोन आसा आनी सेकंड थिंग आमचो नायट शिफ्ट आहा हे बंद करपाक जाय. ओके. आनी त्या खातीर मागीर ग्रामसभा जाल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमी वयर बेश्टीच पासय मारया खंय कितें जालां तें. आनी पासय मारता आमकां बेगीकूच
जो आमचो हांगा दाट देव आसा आणि देवस्थान आणि हांगा फुडें रामनाथेश्वर आसा देवस्थान, तेच्या मदीं हांगा हेंच्यांनी बोरींग केला. आनी तांकां ते विचारल्यार ते म्हणटा आतां वॉटर लेवल चॅक करपाक वेळी सॅम्पलां काडल्या हांगा फाटल्यान. ते आमकां बुद्दू करताले खबर ना. आनी तो आतां म्हणटा हांगा आतां येयल्लो तो हांगा पळय, येयल्ल्यार म्हणटा तो हे वॉटर लेवल चॅक करता म्हणून आमी म्हणून माल काडिना म्हणून. पण तेंच्यांनी कसलेंच इंटिमेशन कोणाक दिवंक ना, पंचायतीक दिवंक ना, खंयच्या समितीक दिवंक ना, कम्युनिटीक दिवंक ना, शेतकीक दिवंक ना, कोणाकूच दिवंक ना. सो हेच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की कामूच तुमी बंद करा जो पर्यंत आमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना ते. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. नमस्कार आणि